पडोशे प्लांटाक पडोशेंतल्यान जे पर्ये वगैरे एरिया जी सप्लाय जाता थंय मातशी अडचण जातली, पूण ती आमी शेनवाराक थंय ट्राय करून उदक व्हरपाक पळयतात. PWDची पयली एक जुनी पायपलायन जी पडोशे प्लांटा कडल्यान हांगा पर्यंत आसा, अस्नोडा पर्यंत आसा, जें उदक वाळवंटीचें उदक हांगा हाडटाली ती रिकामी आसा पायपलायन. सो तें आमी रिवर्स चालू करून तें उदक आतां म्हणजे अस्नोड्याचें उदक जें आसा पळय न्ही हाजें न्हंयचें तें उदक आमी थंय पडोशा व्हरपाक पळयतात. आमकां पळय लक्षांत घे, सालावलीचें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमकां सादारणशें 50 दिसां खातीर वयर आसा. सालावलीचें उदक 50 days मोर. तिळारेचें उदक बी आसा पळय न्ही तें ताज्या पेक्षा मायज आसा. त्या उदका प्रॉब्लेम ना आमकां. 2 म्हयन्यांत हय आसा आसा आसा. आमकां आतां फक्त प्रॉब्लेम जाता तें एक प्रॉब्लेम जाता तें अंजुना आनी दुसरें आसा तें आमच्या पंचवाडी. तें प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लें आसा. ओपाचें उदक जें आसा पळय तें शिरोडे घेवन कळ्ळें न्ही. आतां पूर्णता म्हणजे फाटले 10 वर्सां नंतर शिरोडे जें आसा पळय न्ही तें परत ओपाच्या उदकाचेर चलता. सध्या तरी गोंयाक पाव सारकें उदक आसा. गरज पडल्यार मायनिंग पिठांतल्यान पंप करतले म्हूण मंत्री सांगता. 50 वर्सां जावूच ना. आसा आसा तेंय पंप करपाक गरज पडल्यार पंप करपाक मेळटा, पूण आयज पूण सद्याच्या परिस्थितींत गरज ना. कारण ओपाक काल ओवरफ्लो जाले, बॅरेज जास्त ओवरफ्लो जाली, ओपाक उदक आसा तशें. गरज पडलें जाल्यार पंपींग करता. आतां मेरेन गोंयांत सरासरी पावस 70% कमी जाला. उत्तर गोंयांत 74%, दक्षिण गोंयांत 64% पावस उणो. शुक्रार शेनवार आयतार गोंयांत शिपडून पावस पडपाचो वेधशाळेचो अदमास. पडटा तेन्ना पडटा. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चेतन गवस.